नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया लिंबाचे लोणचे। ह्यो हांवें 10 लिंबाच्यो फोडी करून घेतल्या। लिंबू धुवन पुसून ताजे कुडके केल्या। लोणचे करपाक लिंबू घेता आसतना पातळ कातीचे घेवपाक जाय, बरे पिकलेले घेवपाक जाय। लिंबू कापून तातूंतले बियो सगळ्यो काडपाक जाय। अशे लिंबातले बियो सगळ्यो काढून घेवपाक जाय। हांवें एक लिंबाचे 8 फोडी करून घेतल्या। तुमकां हाज्यापेक्षा मातशे मोठ्यो जाय जाल्यार मोठ्यो फोडी केल्यार जाता। अश्यो हांवें लिंबाच्यो फोडी करून घेतल्यो। ह्यो फोडी आतां आमकां मातश्यो उकडून घेवपाक जाय, उब लावन घेवपाक जाय। गॅसार हांवें उदक तापत दवरलां। उदक पयलीं तापोवन घेवपाक जाय। ताजेर हांवें लिंबाच्यो फोडी दवरल्या। लिंबाच्या फोडीचेर आमकां झाकण घालून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालुया। झाकण घालून 10 मिनटां वाफ काढून घेवया। लिंबाच्यो फोडी वाफ काडपाक दवरल्यार 10 मिनटां जाली। गॅस हांव बंद करता। ह्यो फोडी आतां आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर लोणचें करपाक सुरवात करूया। थोडी मेथी आनी सासवां भाजून घेवया। ही हांवें पाव चमचो मेथी घेतल्या। मेथी मातशी हुन करून घेवपाक जाय, चड भाजपाक जायना। ही हांवें 2 मोठे चमचे सासवाची डाळ घेतल्या। ही डाळ आमकां मातशी भाजून घेवपाक जाय। सासवाच्या डाळीच्या जाग्यार सासवां भाजून घातल्यार जाता। सासवां भाजून जाली, हांव काढून घेता। सासवां आनी मेथी आमकां बारीक पावडर करून घेवपाक जाय। लिंबाच्या फोडींक 10 मिनटां स्टीम दिवन घेतली। अशी आमकां 10 ते 15 मिनटां उब दिवन घेवपाक जाय, स्टीम दिवपाक जाय। आता हांवें हे थंड करून घेतल्यो। ह्यो फोडी हांवें दुसऱ्या आयदनान घालून घेतल्यो। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। मीठ घालून मिक्स करून घेवया। अर्धो चमचो हिंग घालता। भाजलेली मेथी पावडर करून घेतल्या। भाजलेली सासवाची पावडर करून घेतल्या। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्धी वाटी मिरचीची पावडर घालता। हे हांवें 3 मोठे चमचे मिरचीची पावडर घेतल्या। मिक्स करून घेवया। हातून आमकां तेल घालपाक जाय। हे हांवें 1 वाटी तेल गरम करून थंड करून घेतला। थोडे तेल हांव दवरता। हे आमी बरणीन लोणचें भरता आसतना बरणीन थोडे घालपाक जाय। तेल घालून अशें मिक्स करून घेवया। आनी पळयात, सामकें रुचीक लिंबाचें लोणचें तयार आसा। हे लोणचें आमकां बरणीन भरून घेवपाक जाय। ताच्या खातीर ही हांवें काचेची बरणी घेतल्या। बरणीन थोडे तेल घालता। तेल अशें बरणीन सारकें पसरून घेवपाक जाय, सगळ्याक लावन घेवपाक जाय। अशें हे लिंबाचे लोणचे करपाक खूब वेळ लागना, रोखडे जाता, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।